जेन्ना तो रक्षा मंत्री म्हणून गेलो तेका हांव तुरी आसतना तेजे फाटल्यानूच आहलो. मागीर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आहलो फाटल्यान आहलो की गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जावचें हे फर्स्ट कॉर्पोरेशन आख्खे इंडियेक अशें आहा. आनी तेचो आमी कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट म्हणून तयार केला फ्रॉम द इयर 2016 to 2020. From the beginning of this corporation till now, what works have been carried out by the corporation is over here. Remediation, especially adlo legacy waste allo of 30 years. व्हडली व्हडली भाशणां खूब मंत्र्यांनी, मिनिस्टरांनी, सीएमान आदले उलयता हांव. आमदारांनी खूब दिल्ली की आमी हो वेस्ट ट्रीट करतले, हे करतले, ते कोणें कांय करूंक ना. हो इतलो हजारांनी टन्स वेस्ट आमी ट्रीट केलो, तेजो मॅन्युअर केलो. RDF हे आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडून दिले. हे सगळो रिपोर्ट ह्या हेचेर बरयल्लो आहा. कशे डार्क स्पॉट्स आसले, काय विलेजींनी आमी हे कशे क्लियर केले. देर आर 27 विलेजीस आमी आयज बसून तेंचो वेस्ट कलेक्ट करता. एंड वी आर कॉन्फिडंट दॅट इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम, जेन्ना आमचो काकोरा वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट जो 6 म्हयने जालो कोविडा खातीर डिले जालो, म्हणजे काम तेजें बंद जालें. आतां काम परतून स्टार्ट जाल्लें आहा. 10 दीस जाले काम चालू जाला. फुटिंगाचें काम ह्या विकान स्टार्ट जाता. तेका फंड म्हणून जो 25 crores आमकां नाबार्डान दिल्लो फायनान्स, हो स्टेट गव्हर्मेंटान आमच्या एकाउंटान घातला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या एकाउंटान घातले पयशे. आमचे कडेन फिजिकली पयशे येयल्ले आहा. हे आमी इमिडिएटली 10 crores म्हणून आमी तेका एडवान्स दिता टू हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट प्रायवेट लिमिटेड. तांकां एडवान्स दिता टू मोबिलायज ऑल हीज स्टील, एवरीथींग, सिमेंट, म्हणजे काम फास्ट जावचें आनी 15 म्हयन्यांनी प्लांट रेडी जावचें. बिफोर द एंड ऑफ आवर टर्म आय वॉन्ट टू इनॉग्रेट दीस प्लांट so that South Goa waste, and especially whatever they decide, Nilesh Kabral and his team, तितलोय वेस्ट हिंगा वयतलो. सेकंडली बांयगिणी प्लांटाचो आयज रिव्यू घेतला आमी आनी मिटिंगूय जाल्या आयज, प्री बीड मिटींग. आनी नोव्हेंबराचे 11 तारखेर हो टेंडर ओपनिंग आहा. तेजोय आमी इमिडिएटली जे वर्क ऑर्डर आहा ती इश्यू करतले. आनी हितून सेंट्रलायज हो प्लांट बांयगिणी, साऊथ गोवाचो काकोरा आनी आमचो, हेचेर 100 आमचो 150 आहा तो आनीक 100 वाडोवचो म्हणून आयच्या मिटिंगेन ते डिसिजन जाल्लें आहा. तेजें काम स्टार्ट जाल्लें आहा. तेजे आयज फोटोग्राफ्स आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दाखयले. म्हणजे प्लांटान अनदर 100 टन वाडचे, जो वेस्ट येवन पडटालो आनी तो लेट नायट बसून तो ट्रीट जातालो. खूब लोकांकूय मातशे त्रास जाताले, वास येताले तेजो. सो तो बेगीन ट्रीट जावचो म्हणून, कॅपॅसिटी तेजी वाडची म्हणून ते आयज आमी डिसिजन घेतलेले पळय ते आयज तेका चीफ मिनिस्टराक, आमच्या चॅरमॅनाक आमी दाखयल्ले आहा की हो काम स्टार्ट जालें म्हणून. तेकाय आमी फंड एलोकेशन जे आमकां दिल्लें आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 10 crores एडिशनल आमकां दिल्या. ते आमच्या एकाउंटान येयल्ले आहा पयशे, तेकाय आमी एडवान्स म्हणून दिताले. आनी कितें डिसिजन्स खूब जाल्ले आहा. We will give you the agenda of the meeting. These are the major decisions. आमी all the different types of waste, biomedical wasteची facility by March to April ही कंप्लीट जातली. जे आमी चालू केल्ली आहा, जे आमी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा, ती आमची फॅसिलिटी रेडी जातली. CND वेस्ट जो आमी नॉर्वे आनी स्विडन गेल्ले पळोवपाक, ती फॅसिलिटी बिचोलेन या थिंगासूर जे आमकां हँड ओवर दिला लँड, तेचे आमी फेन्सिंग घालपाक तेची प्रपोजल आयज पास जाल्लो आहा. वेगवेगळे वेस्टाची, ई वेस्ट आसूं, CND वेस्ट आसूं, बायोमेडिकल वेस्ट आसूं, बाकीचो सगळे भाशेचो वेस्ट, हो वेस्ट फॅसिलिटीज गोंया, Goa will be the first state in the country to have all these facilities under one roof, and it is being monitored by National Green Tribunal. NGT हे आमचे मॉनिटर करता, and I am confident that in the next 1.5-2 years we will complete all these facilities and give it
give a green and clean Goa to the people of Goa. म्हणजे आम्ही जे आधी म्हणटाले नितळ गोंय हे कॅम्पेन जे आता चालू आहा ह्यो आमी सगळे ह्यो फॅसिलिटी रेडी करून आमी गोंयकारांक दितले. बांयगीणीचो एक तो एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून डिसिजन घेतला. हय तेजेरूय घेतलेले आहा आमी डिसिजन तेय पास जाल्ले आहा. ते कशें कितें ते आमचो जो आमी वेस्ट कलेक्ट करतले तेंचे कडसून वी आर गोइंग टू चार्ज देम अँड गिव दीस मनी. इफ इट इज इन पर्टिक्युलर विलेज पंचायत, गिव द मनी टू दॅट विलेज पंचायत. इफ इट इज पर्टिक्युलर इन म्युनिसिपल लिमिट्स, वील गिव इट टू देम पर टन सम 1000 रुपीज. नो 1000 रुपीज पर टन आमी तेंकां दितले. प्रोडक्शनाचेर चार्ज करतले तुमकां? हय कलेक्शनाचेर कलेक्शनाचेर आमी जे कितें कलेक्ट करता पळय ते वेस्ट सगळ्या इंडस्ट्रीक लागतले. हय सगळ्यांक लागू जातले. मिन्स वेरियस गूड इनिशिएटिव्स वी हॅव टेकन. कित्याक इंडस्ट्रियल एस्टेटान आतां दुसरे भशेचो वेस्ट तयार जाता, नॉट ओन्ली इंडस्ट्रियल वेस्ट. आमचे भशेचो पेपर वेस्ट जावं असो वेट वेस्ट आसून जितके लोक थिंगासोर जेवण जेयता तेंचो उत्ता तोय आमी काडपाचो डिसिजन घेतला. तोय काडून आमच्या फॅक्ट्रीन येतलो, आमी तो ट्रीट करतले, तेंकां आमी चार्ज करतले ताका. सो ऑल दीस डिफरंट टायप्स ऑफ जे हे आहा. आनी रिव्यू घेतल्या जितके ओल्ड डम्प्स आहले, म्हणजे डम्प्स वेदर इट इज कंपाल डम्प, वेदर इट इज म्हापसा, वेदर इट वॉज इन सोंसडो, मुर्मुगांव, हे सगळे जे रिव्यू घेतला. आनी RDF केन्ना स्टार्ट जातलो वचपाक, जो रेमिडिएट जाला आनी कितलो रेमिडिएशनाचो उरला तो आयज सगळे फॅक्ट्स एंड फिगर्स आयज आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दिल्ले आहा. आनी वी आर ऑन द रायट ट्रॅक. दो कोवीड वॉज दे फॉर 6 months, जो आमचें काम सोंपपाक आसलें ते आमी खूब सायटींचेर काम सोंपयल्लें आहा. तेजो सगळो पावडर करून आमी मॅन्युअर केल्लो आहा. खाली RDF आमी पॅकेज करून दवरलेलें आहा, RDF हिंगा वचपाक सिमेंट फॅक्ट्रीज. सो वी आर ऑन द रायट ट्रॅक एज फार एज ओल्ड लिगसी वेस्ट इज कन्सर्न. गव्हर्मेंटाचो कितको वेस्ट गव्हर्मेंटाचे ऑफिसान तयार जाल्लो घेता तेजेर कितें? से आयज आनीक एक व्हडलें डिसिजन घेतलां आमी की वयता ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जे आदल्यो खुर्च्यो, आदलीं मेजां, टेबलां, आदल्यो आलमारी, आदले गाडयो, आदले कितकेच भाशेचे वस्तू जे उरता आनी ते मागीर खंय तरी बाल्कनीन पडोन उरता, त्यो कोणाचे मामलेदाराच्या हॉलान आसता वो आनी कोणाचे पॅसेजीन उरता, म्हणजे मोडलेल्यो वस्तू आनी ते 10 वर्सां थिंगाच उरता. त्यो इमिडिएटली तेणी आमकां GWMCक बरोवचे आनी आमी तेंचो वेस्ट उखलून व्हरतले आनी आमी ते विकतले आनी दॅट मनी वील गो इन द स्टेट ट्रेजरी. Means no government office should have old waste collected and kept in their office. Okay. They should immediately write to us. So आमची independent GWMC जी corporation that will collect waste from all the departments of the government, corporations of the government or any other corporation. जी autonomous body असो कितें असो कोणाचो वेस्ट असो तो आमी ते लिफ्ट करतले, including furniture, whether it is computers, furniture, old anything, whatever they don't want and they've just dumped it over there. तेणी ते आपल्या हितूंतसून काडलां की हे बाबा आमी सायडीक दवरला, हे बाबा ऑक्शन करपाक जाय. और गव्हर्मेंट प्रोसिजर ऑफ ऑक्शनिंग इन PWD takes years together and it is not being followed up and all those things are piled up. I have removed nearly you can go and see in म्हापसा आमी एक फाटल्यान शेड बांदले आनी सगळो वेस्ट जे सगळ्या ऑफिसांनी मामलेदार बिल्डिंगान BDO बिल्डिंगान आहलो तो आमी व्हरोन थिंगा दवरलेलो आहा. सो तोय आमी GWMC आतां पिकअप करतले आनी वी वील सेल इट अँड पुट द मनी इन द स्टेट ट्रेजरी. बांयगीणी प्लांटाचो लोकांचो विरोध आशिल्लो थिंगचेर सर हेजेर. सो वयता थिंगा विरोध जाता, बरी गजाल जाता थिंगा तर लोक विरोध करीत जाल्यार आमी जे क्लीन गोंय म्हणटा तें नितळ गोंय दिवंक शकचे ना. आयज पणजेचो वेस्ट जावं तिसवाडीचो वेस्ट खंय वयता, तुमी वेस्ट रोडाच्या सायडीक पळयता, खंय तरी रिवर आहा, रिवरान डंप केल्लो अर्दो दिसता आमकां, अर्दो आसता आनी अर्दो हाय टायडान मागीर चल्लो होगलत तो, म्हणजे लोक व्हरता आनी खंय तरी डिस्पोज करूंक सोदता तो. सो रिवर वील नेवर टेक युअर वेस्ट, इट वील सेंड इट बॅक ऑन द बीच एट मिरामार जो आमी जुलायान इतलो और जुनान इतलो कचरो पळयता वयर येता पळय तो आमी डंप करता रिवरान, नल्लान, रिवलेटीन. सो वॉट आय एम सेईंग इन शॉर्ट इज सम गुड थिंग्स हॅव टू बी डन.
आनी खंय प्लांट म्हणटा तो तिसवाडीचो सेंट्रलायज प्लांट थिंगात येवपाक जाय. तो जागो एक्वायर केल्लो आहा. दॅट इज वॉज मेंट फॉर दीस. इट इज अवे 2.5 kilometers away from Basilica of Bom Jesus. So we also know what is required तुझी for the टार्गेट किती state. दवरला तुमच्या केन्ना See, the day we give work order, that within 2 years that plant will be ready. आम्ही 1 year 8 months म्हणता, so 2 years it will be ready. ओके So that also 250 crores तेका आम्ही नाबार्डा कडसूनय मागतले. So right now the contractor has to put all the money, but if NABARD is giving, then that this will change. Only that part, the finance part. आणि कॉर्पोरेशनाच्या अंडर बायोमेडिकल वेस्टाचो प्लांट तुम्ही कुंडय घालपाचे आसले तेजो मागीर स्टेटस कितें आलो? See, we are going ahead, no? Only that GMC जो प्लांट हा तो थिंगा शिफ्ट जातलो. एक हा पयलो. ओके बायो तेंचो जो इन्सिनरेटर आहा तो थिंगा वयतलो एक. तेणे एक घालपाक जाय कॉन्ट्रॅक्टरान आनी हिंगासरलो एक थिंगा वचपाक जाय. So that order is already given. तेजें कामूय चालू आहा. तेजो कंपाऊंड वॉल बीन सगळे रेडी जावन भितरले कामूय स्टार्ट केल्लें आहा. ओके. So we are going ahead for this. आमी जे डिसिजन घेतलेले की गोंयान सगळे बसीचे वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसचे ते आमचे रायट ट्रॅकार आहा. कोविडा खातीर आमी मातशे 6 म्हयने फाटीं उरले, पण रेमिडिएशन आमी कोविड टायमानूय चालू दवरलेले आदले लिगसी वेस्ट. आनी नेवा प्लांटान ज्यो फॅसिलिटी आसली आमची जी एवरीडे वेस्ट जाताली ती चालू उरली. मीन्स आवर पीपल were part of in spite of the COVID situation, they have not shied away, they have worked very hard. That is important. आज टॉयलेट दिवपाचो जाय तुम्ही कॉर्पोरेशन अंडर घेवपाक होय, टॉयलेट्साचें काम चालू आहा. तो फक्त 500 किती आसले प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक? आयज रिव्यू करून आमी तांकां आनीक सेकंड लॉट ऑर्डर दिवपाचे आहा. आदले तेंचे पयशे दिवपाक आमकां गव्हर्मेंटान पयशे धाडलेले आहा. सो स्लोली थिंग्स आर कमिंग बॅक ऑन ट्रॅक. सेकंड लॉट कितले जो टॉयलेटींचो? आमी म्हाजे स्पंज सुबेज दितले आतां, कित्याक तांकां फर्स्ट जे तांकां थोडे मातशे प्रॉब्लम जाल्ले ते सॉल्व जाल्ले आहा. सो आतां सेकंड लॉटान तांकां एक्स्ट्रा दितले. वी वील कंप्लीट. आनीक डायरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज गिवन अस रिक्वेस्ट. पयलीं आसली 17,160 कितें, आतां तेंचो रिक्वेस्ट आहा 18,000. So whatever is that 900 thing, that also we are going to give. नॉर्मल टॉयलेट का बायो टॉयलेट नॉर्मल न्हू आतां बांदतले ते? हय, नॉर्मल ते सगळं. ओके ओके. हो सगळें तुमकां धाडून दिता आमी. PDF धाडल्या कॉम्प्रिहेन्सीव